नमस्कार. कुळे शिगाव पंचायतीचे वार्ड नंबर 7 म्हणजे जो वार्ड आमकां मोलेच्यान कुळ्या हो बॉर्डरीर पडटा. हांगासर एक कुत्रेगोड म्हणटा थंय एक कॅनल आसा न्हंय व्हाळाचो एक कॅनल आसा. ते कॅनलाक एक वर्स पयलीं एक गाडी धाकटी कार गाडी पडली ट्युरिस्टाची. सो ती पडटली की कळोन येयलें की ती बरीच रिस्क आसा म्हणून. सो सविस्तर ते पंचायतीक आमी मिटिंगेक मांडून तो आमगे प्रोसेस कितें तो जेईक धाडून MLAकूय धाडलो. सो MLAन तेची जाता तितकी बेगीन जाता तेची हें करून फॉलोअप करून आमकां एक वर्साच्या भितर ते आसलेले तशें करून दिले. सो थंय आतां रिस्क जी आसली ती सारकी कमी जाली. सो ह्या वाठारांत सगळीं कामां इतकी फास्ट जातात. सो ती आमच्या आमदाराच्या आशिर्वादानूच फास्ट जाता. सो अशीच कामां ही फुडें वयची आनी बरी जावची अशें म्हणून हांव सरपंचाक आनी आमच्या आमदाराक चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जे आमच्या वार्ड जो आसा तो आमच्या पंच मेंबर बेनी हजारीजो हेच्या वार्डान येता आनी हे एक्सिडंट जाले उपरांत ताबडतोब हेजे एक्शन खुबशे मिडियाचेर आनी आमच्या चड करून गोमंतक हेचेर पेपराचेर ती व्हायरल जाली. कितें म्हणून ते बेगीच्या बेगीन ते घालून येवचे अशें खुबश्यो गजाल्यो ताणें आमकां लोकां मदीं हाडल्यो. तशेंच मागीर आमी आमदारा कडेन फॉलोअप करून आनी तशेंच हांव चड आमचे आमदार डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर तशें आमचे स्पीकर ते गोवा राज्याचे. तशेंच आमचो AA जो आसा हेमंत देसाय, तशेंच आमचे JE जो आसा तो मिथून पै हेंच्या सामके हेणें तो जाता तितले एक वर्सा भितर तेंच्यांनी आमकां क्रॉस बॅरियर ते घालून दिल्लें आसा. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार आयज आमी मातशें सेफ्टी पळयतना लोकांक कळटा की हांगा डेंजर पोजिशन आसा म्हणून ताका लागून एक क्रॉस बॅरियर आमी हांगा आयज आमचे जाल्लें आसा. आनी कुळे पंचायतीच्या सगळ्या मेंबरांच्या हितून फुडाकार आसलो आनी मिटिंगेन डिसिजन जालां जे क्रॉस बॅरियर हें थंय घालपाक जाय आसलें म्हणून आनी तें आमी आयज केल्लें आसा. देव बरें करूं. तर आमी कुळ्या कुत्रेकोण हांगा आसा ज्या जाग्यार हांगा जो कॅनल आसा व्हाळ आसा त्या व्हाळान गेल्ल्या वर्साक हांगा एक ट्युरिस्टाची गाडी पडलेली आनी देव सेवकान हांगा तिका कांय जालें ना पूण गाडी बरी खोल पडलेली. आनी हेका लागून हांगा सायडीन सुरक्षा कटडी जी आसा ते घालचे म्हणून सतत गोमंतक टीव्हीचेर 2-3 वेळा बातमी केल्ली. आनी हेची बातमीची दखल घेवन जो कुळे पंचायती सरपंच आहा गोविंद शिगांवकर यांनी ह्या संदर्भात हांगा रोखडीच पाठपुरावा करून आमदार जो डॉक्टर गणेश गांवकर आसा हेच्या मार्गदर्शना खाली हांगा हे काम पूर्ण केल्लें आसा. दोनी सायडीच्यान लोखंडी सुरक्षा कटडी उबी केल्ली आसा. आतां कसलोच धोका ना, कारण हे आसल्या कारणान तरी सेफ्टी मेळटा. कारण हांगा अपघात जायत रावताले पूण सकयल पडल्यार व्हाळान जर वयल्यान सकयल पडलें जाल्यार कितेंय जावंक शकतालें म्हणून हेजी मागणीनुसार आज हे हांगा घडलेलें आसा. आनी आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर यांनी बरें कार्य करून तांकां पंचायतीक हे सुरक्षा कटडी जी आहा लोखंडी ते घालपा दिल्ले आसा. आनी आज तेंच्यांनी ते घालून हांगा पूर्ण काम जाल्लें आसा. आनी जवळ जवळ 50 मिटराची हे लोखंडी सुरक्षा कटडी घालून हांगा काम पूर्ण केल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर.